काणकोणा पोळ्या बॉर्डरीर 90 टन वजनाचे रेल्वे इंजिन घेऊन एक ट्रक आयला। ट्रक वास्को वचपाचो, पण काणकोण वाठारांतल्या पोर्तुगेज काळांतल्या पुलाक रेल्वे इंजिन व्हरपी ट्रकाचो भार पेलवतलो म्हूण दुबाव अशी परिस्थिती। ट्रक वास्को एमपीटीक रेल्वे इंजिन घेऊन वता म्हूण कळिल्ल्यान आनीक दुबाव। हो ट्रक दुसरे कडल्यान खंयच्यानूय व्हरचो म्हूण बॉर्डरीचेर आडवून धरला। वास्को एका कंपनी खातीर हो ट्रक रेल्वे इंजिन घेऊन वता, ताका पोळ्या बॉर्डरीचेर आडावन धरला। ट्रक वास्को व्हरतले जाल्यार खंय सेटलमेंट करपाची ट्रक वाल्यांची तयारी। कर्नाटक में मिलने चाहे चित्रदुर्गा तो लोग 4,000-5,000 वो कर्नाटक आरटीओ पास जाले हैं हुगली वाला नहीं है और रिसीट है नहीं कुछ नहीं कारवार वाला 3,000 लिया ना कारवार वाला 3,000 ये रिसीट में देता नहीं रिसीट नहीं देता वो सब पैसा एंट्री लगता है ऐसा ही देने का पैसा रिसीट भी कुछ नहीं मिलता कुछ ना अपना गाड़ी नंबर लिख देंगे अगर आपको कुछ उसमें 5-8 रहते हैं एक लिया तो 4-5 को अपना मैसेज कर दिया वो डिस्ट्रिक्ट का वो डिस्ट्रिक्ट खत्म हो सबको सेटिंग करके नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट जाएंगे तो अगर रहेगा तो वो और अभी जो भी आपको ये करता है शॉप करता है उसको देखने आगे आने का। काणकोण वाठारांतले पूल ल्हान आनी पुर्तुगेज काळांतले रेल्वे इंजिन त्या पुलावेल्यान व्हेले जाल्यार पुलाचे कितें जायत म्हूण खंय सांगू नजो। रेल्वेचो माल आसा आनी तो ह्या वटेन वचपाक शकना कारण आमगेले पुर्तुगेज टायमावयले ब्रिज ते केन्नाय मोडपाक शकता। ताची कंडिशन तितली स्ट्रॉंग ना कारण 60-70 वर्सां जाली पुलाक। आनी आमी आतां आरटीओ कडेन गेले आरटीओ विचारले आमी की तुमी हो ट्रक सोडटलो काय ना काय म्हूण, पूण आरटीओ सांगता आमी सोडपाक तयार ना। तरी आसतना आमी ताचे विचार करतले आनी तांणी सांगला की ह्या ट्रकाची जे म्हाल आयला ताचे 3 कट करून कुडके करून 3 पार्ट करतले वेगळे वेगळे आनी हांगच्यान धाडटले म्हूण पॉसिबल आसा। हांगा येवन विचारले की तुमी पूण आमी हांगा तांगे विचारले की हाचे 3 पार्ट करपाक मॅनेजर मॅनेजरान उलयल्यात की 3 पार्ट करपाक पॉसिबल आसा काय म्हूण, तो म्हणटा शक्यच ना म्हूण। आमी सगळ्यांक इन्फॉर्म केल्ले आसा वाटेर आमी आडयतले कारण कितें हो ट्रक हाका सुटलो गेलो ते 2-4 दिसांनी हे ब्रिज आहा ते ब्रेकेज करून वतले मागीर त्रास जातलो लोकांक। म्हणटा ते मगेच पण इंजिन द्या इंजिनाक 3 बर्थ जावंक शकना 90 टन म्हणल्यार 30 टन व्हरू शकता एक ब्रिज, पूण ते 90 टन व्हरू शकना ब्रिज करपाक हे इंजिनाचे कुठे जावपाक शकना। ताका लागून कितें आमी आतां गाडी आवडटा कशी सोडपाक दिवपाना। आरटीओन किती प्रॉमिस केलें तुमकां आरटीओ सांगता की ते 3 भाग करून तांचे परमिशन हाडटले ते बॉम्बे गेला ते आनी 3 भाग करून आमचे सोडपाक जाता म्हणटा 3 भाग करा, पण ते इंजिन कशें 3 भाग करतले तांचे मॅनेजरान आजून एक जायना म्हणून तांणी रेल्वेन व्हरले बरें आवडीच्यान। आनी ते सांगता कितें आरटीओ जावं तुमी कोण फुडें सरून आमकां जर आवडीक लँड क्लेवन दिता वास्को म्हणल्यार तर आमी तुमकां कितें आसता आमी अमावंट दिवपाक तयार आसा म्हणून। वास्को सद्याक कोळशाक लागून सगळेच दुबावाचें वातावरण। तातूंतच हो ट्रक रातच्या वेळार एमपीटीक हे रेल्वे इंजिन घेवन वता म्हूण कळिल्ल्यान काँग्रेसीन आनीक मातश्यो भोवयो तिरच्यो केल्यात। हो गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट डेव्हलपमेंट आमगे खरोच विरोध ना आनी हो गव्हर्मेंट प्रोजेक्टा खातीर येयनी हे आयला पळय आतां अशें टायराचे 90 टनाचे पळय रेल्वेचें इंजिन आयला ते गव्हर्मेंट प्रोजेक्टा खातीर आयले ना, ते एमपीटीच्या प्रोजेक्टा खातीर आयला। जो एमपीटी पळय वास्को तो कोल येता तो दुसरे कडेन शिफ्ट करपा खातीर तांकां प्रायवेट इंजीन जाय पडटा, ताका लागून तें इंजीन मागयलां बेंगलोरसान आनी ते ह्या रोडान वचपाक फिजिबिलिटी ना ताची आनी ब्रिजीस बी तशें फिजिबल ना। आनी हे आतां कशें करून आयला तें आमकां खबर ना। ते म्हणटात आमकां बेंगलोरसान गोंया हांगा कर्नाटका म्हळ्यार बॉर्डर म्हळ्यार आमकां परमिशन आसा म्हणटात आनी हेजबुक एडिशन आमकां अजून मेळना म्हणटात, ते आतां मेळटली म्हणटात। आनी त्या वटेन दुसरे वटेन आरटीओ सांगता कितें म्हळ्यार ते हांगच्यान व्हरपाक जावपाचें ना, बट तांकां 3 पार्ट करून आमी व्हरपाक लायला म्हणटात अशें सांग म्हणजे दोगूय कडेन म्हणजे सारकी मेळना, उत्तर सारकें मेळना सारकें वेवस्थीत अशें। आनी म्हाका दिसता नॅशनल हायवे आनी सरफेस रोड्सान ताका खरें म्हळ्यार अशी एलाव करून वचो मागीर रोडाची फेसिलिटी पयलीं पळोवपाक जाय। आतां टॅक्निकल्स आसा आमच्या त्या व्हडले व्हडले इंजिनियर्स त्या लोकांनी पयलीं स्टडी करपाक जाय तेन्नाच मागीर एलाव करपाक। प्रुडंटा खातीर बबेश बोरकार। सरकाराच्या कामधेनू येवजणेचो फायदो फक्त बँको दूधकारांक सारकी माहिती दिना म्हूण वाळपयचे दूधकार बोवाळ मारतात। गाय मेली जाल्यार इन्शुरन्स वेळार दिनात, चुराची माहिती सारकी दिनात म्हूण दूधकार बोवाळ मारतात। सुधारीत कामधेनू स्किमीची सबसिडी सरकाराकडच्यान टायमार मेळना आनी वयल्यान बँको खंय फाटल्यान लागतात। सत्तरीतल्या दूधकारांची आयतारा वेळसा देवळान मिटींग जाली। कामधेनू स्किमीक दूधकारांक खंय बँको पिट्टात। आज बँक आमकां लोन दिता सादारणशा अशा मनशाक गेल्यार 50,000 सुद्दां दिना। एनिमल हजबंड्री डिपार्टमेंटान जेन्ना लेटर दिता ताका लागून ती आमकां लोन दिता जाल्यार आयज लोन दिल्या उपरांत आमकां कितें सांगपाचें ना, फक्त सायनी। फार्मरांक सगळें वाचूंक कळना, ताका लागून गाय मागता थंय सायनी घेता जालें। जेन्ना लोन दिल्या उपरांत आमी गाय हाडटा थंयसल्यो
तो गाय घे सारकें नसता, पण तरी पूण आमी ते ना इला जाल्यार काम नसल्या कारणान तो गाय हाडटा. जेन्ना गाय हाडल्या उपरांत मेली, इन्शुरन्साक आमकां घेता पयशे एक्स्ट्रा, शेअर घेता आमचो. आतां 60,000 येता, पयलीं 40,000 दीत. ते इन्शुरन्साचे पयशे आमकां जेन्ना म्हयन्या भितून गाय मरता तेन्ना आमकां ते क्लेम करिना, इन्शुरन्स येवंक ना म्हणटा. इंट्रस्ट इचरोंक गेलो जाल्यार इंट्रस्ट ते दाखयना थंयसर. सबंद लोन 3.5 वर्सां मेरेन तेजेर इंट्रस्ट लायता. आयज हांवें 3 गाय इतलाल्यो पयलीं, त्यो म्हाज्यो फिटल्यो, काकाच्या नांवार 3 आसल्यो त्योय फिटल्यो. आनी आयज जर लोन हांव भरीत आहा टायम टू टायम, 1.5 वर्स जालें म्हाका भरला. आतां 1.5 उरलेलें, कित्याक लोन ते इंट्रस्ट येयल्लो तो घालूंक ना म्हणून. जाल्यार आयज 40,000 रुपये ते लोनाक भरूंक जाय म्हाका. गाय कशी पडली, 40,000 ऑलरेडी भरल्या आनी 40,000 भरूंक जाय. 80,000 आतां जाली त्या गायंची, 3 गायंची. म्हणजे गाय कशी पडली, गव्हर्मेंट सांगता आमकां 10,000 रुपये पडटा. 40,000ची गाय घातल्या 30,000 सबसिडी आसा. आज स्टेटमेंट हाडल्यार दाखयता स्टेटमेंटार 1,08,000 रुपये उरले. आतां आम फार्मर कशे भरताले ते, ताका लागून ही आयज मिटींग आपयल्ली आमी. खास मिटिंगेक खास करून जे सुधारित कामधेनू स्कीम जी गव्हर्मेंटान चालू केली, ते स्किमीचेर चड उलोवप जालें. शेतकऱ्यांनी आपले अनुभव सांगले. आयज ज्यो आमकां हांगासर गायो मेळटा, पयलीं 40,000 मेळटाल्यो, आतां 60,000 मेळटा. पूण प्रत्यक्षान गव्हर्मेंट आमकां पयलीं 40 दितालो, आतां 60,000 रुपये दिता. पूण आमकां थंय ते रेटीच्यो गायो मेळना. थंय जर पळयल्लें आसत आमी बोर्डाचेर गायची हिस्ट्री जर पळयली जाल्यार गायची रेट जी आसा ही 60,000, 70,000, 80,000 पर्यंत पावलेली आसता. आनी हे शेतकऱ्यांक आमकां परवडना. दुसरी गजाल, गव्हर्मेंट म्हणटा की आमकां जनरलाक 75% सबसिडी दिता. पूण ती सबसिडी मेळपाक सादारण 6 ते 7 म्हयने वयता. तो पर्यंत जे बँको आसा, ज्या बँकेसून आमी लोन घेतलेले आसा, त्यो बँको आमकां फूल एका एमावंटाक इंट्रस्ट मारलेलो आसा. आनी तो इंट्रस्ट जो आसा हो 11 ते 12%. म्हणजे आज पर्यंत आमच्या गोंयांत किंवा देशांत शेतकऱ्याक इतलो खंयच इंट्रस्ट लागलेलो ना. म्हणून आमी म्हणटा की ह्या शेतकऱ्यांक गव्हर्मेंटान कितें तरी विचार करून आमकां जी स्कीम सुदारीत बरोबर आसा, पूण आमकां ती जसो शेतकऱ्याक फायदो जावंक जाय, हो फायदो शेतकऱ्याक अजिबात जाल्लो ना. तर फायदो हो फक्त टोटली बँकांक जाल्लो आसा. प्रुडंटा खातीर महादेव जोशी. घेऊया एक ब्रेक.